हांव मनीषा पेरेरा गांवांत सांगेचे आयज तुमचे मुखार म्हजी कविता सादर करता आनी हे म्हजे कवितेचे नाव आयची अस्तरी। म्हजे कवितेचे नाव आयची अस्तरी। कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 FM साउथहॅम्प्टन लंडन। आयकुया म्हजी कविता आयची अस्तरी। चार फोंटी भितर जिवीत आसलें, चार फोंटी भितर जिवीत आसलें। आयज मळबा इतलें उंच नांव तिचें पावलें। आयज मळबा इतलें उंच नांव तिचें पावलें। बेबो आनी बाय, बेबो आनी बाय। तशेंच रान्नींतलो धुंवर आनी बायल, रान्नींतलो धुंवर आनी बायल। बायल्या संवसाराचें कांयच तिका खबर नासलें, बायल्या संवसाराचें कांयच तिका खबर नासलें। अन्याय अत्याचारा आड दादल्याहून आवाज तिचो पयलो थारता। अन्याय अत्याचारा आड दादल्याहून पयलो आवाज तिचो थारता। घरदारचें काम करून कचेरीन कामाक वचून चार पयशे कमयल्ले पळोवंक मेळटा। घरदाराचें काम करून कचेरीन वचून कामाक चार पयशे कमयल्ले पळोवंक मेळटा। कितली ती मुखार पावल्या, कितली ती मुखार पावल्या। आजून अस्तरेक उण्या दर्जाची लेखल्या। कितली ती मुखार पावल्या पूण आजून अस्तरेक उण्या दर्जाची लेखल्या। हें पळयतच जायते फावटी काळीज म्हजें दुखलां। हें पळयतच जायते फावटी काळीज म्हजें दुखलां। तिच्या बऱ्या वावराक एकूच फावट दी तिका तुजो सलाम, दी तिका तुजो सलाम। देव बरें करूं।